फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी भाजपाचे सरकार सत्तेर येतले असो दावो आमदार सुभाष फळदेसायान केला। डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच परत मुख्यमंत्री जातले। फुडली 5 वर्सां भाजपाक ते एक स्थिर सरकार दितले आणि लोकसभेच्या वेंचणुकेंत लेगीत दोनूय जागे भाजपाकूच मेळटले असो विश्वास आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायलो। आता आमचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा आणि त्या मेजॉरिटीच्या आधाराचेर एक बरो टायम पळोवन ह्या दिसांनी कितें आसा, होळी आसा, शिगमोत्सव आसा, सगळे कडेन उत्सव चालू आसात आणि हे दीस जे आसात ते शेवटचे आसात। होळी भितर सगळे ज्यो वायट कृत्यां आसात दुसऱ्या पार्टीचे आसतले हे सगळे थंड जाले नंतर आमी बरे मॅन्डेट आसा म्हणून आमी सुसेगाद करतात। सुसेगाद म्हणजे आनी एक 4-5 दिसांचो टायमा भितर आमचे हे सरकार हे स्थापन जातले आणि जे सरकार स्थापन जातले ते स्थिर सरकार आसतले। डॉक्टर प्रमोद सावंत he will be leading this state once again and he will जे एक स्टेबल 5 वर्सां सरकार जाय पडटा ते आमी करतले।